नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. राज्य वेळार मोठ्या वजन म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर करची कारवाय. सलग तिसऱ्या दिसा अंजुणकारांचें आंदोलन. केरी दर्यावेळ चलता बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग. प्रशासनाची पुरायेन आडनदर कारवायेची थळाव्यांची मागणी. कोलकात्याच्या बायल दोतोरांक न्याय दिवपा खातीर गोंयभर जायते कडेन काडले सायलंट मोर्चा. जीएमसी धरून जायत्या हॉस्पिटलांनी ओपीडी दवरल्यो बंद. दूधसागराचे जीटीडीसीचे दरवाडीक पर्यटक गायडांनी केलो विरोध. दरवाड फाटीं घेवपाची केली मागणी. घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणात युगांडाच्या 2 विद्यार्थ्यांक अटक. म्हापशे बस स्टँडार धाड घालून 20 लाखांचे कोकेन जप्त. साळ पुनर्वसनाचो आदलो पंच देविदास नायकान भायर आयलो. गुड्डू लासावाचो आरोप. प्रकरणांत आसा राजकारण. वेळ येतकीर दितलो स्पश्टीकरण, म्हणटा देविदास नाईक. आतां खबरो विस्तारांत. अंजुण वाठारांत वाडपी आवाज प्रदुशणा आड अंजुणकारांनी सलग तिसऱ्या दिसा आंदोलन केलें. अंजुण आनी वागातोर वाठारांत नायट क्लबांचेर नेम मोडून राती 10 वरां उपरांत मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजयतात. ताचो थळाव्यांक त्रास जाता. जो मेरेन मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजोवप्यांचेर कडक कारवाय जायना तो मेरेन हें आंदोलन चालूच उरतलें, म्हूण थळाव्यांनी सांगलां. The march we will fight till we get justice. Till the noise pollution stops in Anjuna. Not only this ward or that ward, all over full of Anjuna. We want peace in Anjuna. We want a peaceful people who comes and enjoys the nature and and go back and remember the good memories of Goa. Not only drinks and drugs and this thing. In Anjuna, in front of my house, every day I see that from Dias and Exos, the customers are coming down drunk and we have to face them because of the traffic. Every day we have argument with them and they come and say sorry ma'am, sorry ma'am, sorry ma'am, every now and then. And every now and then we call the traffic police and police every now. We are tired of this. I don't know how authorities are not helping us. This past 8 years we are fighting for this property because of the noise. This is something totally even you cannot think about. Yeah, How long he wants us to RTS fight? takes 6 months, 30 days, man. Only 30 30 days, and we are not getting an answer for the past 6 months. What is this government up to? What are these all hand in glove people up to? Are they only for themselves, filling their pockets? Are they thinking of the next generation? Are they thinking of our people around? Where is Anjuna going to be? What are we going to see the future of Goa? Is anybody responsible for it? Answerable to this question? Right from the CM to whoever. This is not right. Is a democracy. Is there democracy here? Celebrated Independence Day. Do we have any independence? Are we independent here? So what is all this? This is just hangama. It's a mockery of the entire constitution. केरी दर्यावेळ बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग चालू आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसाळ्यात पॅराग्लायडिंग बंद आसता. अशें आसतनाय सगळे नेम फाटीर मारून केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग सुरू आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. पळयात.
पश्चिम बंगालात दोतोराची लिंगीक अत्याचारा उपरांत जाल्ले हत्येचो निशेध म्हूण शेनवारा गोंयभर जायते कडेन सायलंट मोर्चा काडले. जीएमसीचे दोतोर धरून समाजीक मळार वावर करपी संघटनांनी लेगीत हे हत्येचो निशेध केलो. पळयात. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीन ह्या प्रकरणाचे पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी निशेध केलो. तसेच कोलकाता बायल दोतोराच्या अत्याचारा विरोधात गोयच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनान गोयच्या दोतोरांच्या सुरक्षेची काळजी घेवची म्हूण मुख्यमंत्र्याक निवेदन प्रत दिले. इंडियन मेडिकल असोसिएशन तांच्यांनी पुराय देशभर आज एका दिसाचो जो स्ट्रायक तांच्यांनी ओपीडी बंद दवरून कॅज्युअलिटी आपली ड्युटी चालू दवरून जो स्ट्रायक पुराय देशात घडोवन हाडला हो खरें म्हणजे आय ओपनर आसा. आमचे सगळ्यांचे दोळे उगडपाक जाय, विशेष करून लोकांचे. जो प्रकार कलकत्तात जालो म्हणजे आमी RG कार मेडिकल कॉलेज हांगासर जालो तो निंदनीय आसा. आणि खरें म्हणजे वेस्ट बेंगालच्या सरकाराचो वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर बींग अ लेडी असून सुद्धा ती एखाद्या महिलेक आनी एखाद्या डॉक्टराक प्रोटेक्शन दिवंक शकूंक ना हे सिद्ध जालें. म्हणून हांव तिजो निशेध करता सगळ्यात पयली. आनी असो प्रकार खंयसरूच जावचो न्ही. अशा पद्दतीची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द मेडिकल फेटर्निटी हांकां दिवपाक जाय. आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आनी ज्या प्रॉम्प्ट रित्या वर्सा केंद्र सरकारान हाजेर एक्शनूय बी घेतली. खरें म्हणजे हो प्रकार इट इज इन द स्टेट गव्हर्मेंट परवीव. स्टेट गव्हर्मेंटान रोखडेच एक्ट जावपाक जाय. तो प्रकार जाल्या उपरांत जो थंयसरलो क्रावड आनी बाकीचे सगळें जालें ताच्या खातीर हांव ते स्टेट गव्हर्मेंटाची खरोखरूच म्हणजे हलगर्जीपण आसा आनी तांच्यांनी रॉंग रित्या दॅट केस हँडल केला. बट म्हाका खात्री आसा की एट प्रेझेंट केस जी CBI कडेन हँड ओवर केल्या तातूंतल्यान ताका योग्य न्याय जो आसा मेळटलो. वैजकी कायदो गोंयांत अस्तित्वात आसा पूण ताची सारकी अंमलबजावणी जायना. राज्य सरकारान ह्या कायद्यांतल्यान दुरुस्ती करपा वांगडाच दोतोर आनी नर्सीचे सुरक्षे खातीर गरजेचे उपाय करपाची मागणी करपी निवेदन आयज सरकाराक सादर करतले. दोतोर आनी नर्स हांचे सुरक्षेची जापसालदारकी राज्य सरकाराचेर आसा. देखून सरकारान दोतोराच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करपाक जाय अशें आमदार शेट्टी हांणी सांगले. took place on 9th August early morning at RG Kar Medical Hospital. One chest physician, second-year resident, was victim, raped and murdered. And after this, if you notice now so many, till now they have not, arrested the person. What we feel the investigations are not going in the right way as we require. So after knowing this, we have some demand. First of all, our hospital should be declared as a safe zone, like airport. On airport, you cannot actually, do any nonsense thing. Moment you do, they will just pick you up. So the government hospitals has to be declared a safe zone. The second thing, moment such incidents occur, the immediately FIR should be launched. This the central government has taken. Thirdly, an audience should come from the central government and the state government that anything happens like this, a strict action should be taken, fast track court action should be taken, within a time frame should be taken, and the action should be so much on the convict that people should get scared of it. And lastly, the preventive measures, like all my colleagues said. बायल दोतोराचेर अत्याचार करून केल्लो खून ही धोक्को दिवपी घडणूक आसा. हे घडणुकेक लागून देशातले दोतोर सुरक्षीत ना अशें दिसून येता. देखून केंद्र सरकारान दोतोर आनी नर्सीचे सुरक्षे खातीर गरजेची पावलां उबारपाची गरज आसा. कोलकातांतल्या प्रकरणांतल्यान आरोपीक अटक करून खर कारवाय करपाची गरज आसा अशें दोतोर चोडणकर हांणी सांगले. टोकन स्ट्रायक म्हणजे टोकन शटडाऊन ऑफ OPD सर्विसीस हे एक जे आम्ही अपील केले आसा आणि ते त्या प्रमाणे आज आमचो हो एक दिसाचो शटडाऊन स्ट्रायक आसा. आणि ह्याचे रिजन म्हणजे कितें RG कार मेडिकल कॉलेजीन जी घटना घडली आसा ते आमचे एक ओन डॉक्टर कलीग ते जे रेप करून तेजी हत्या केलेली आसा. इन प्रोटेस्ट ऑफ दॅट आम्ही गोवा मेडिकल एक्ट आसा आणि एज पर दॅट एक्ट द कल्प्रिट हू डज वायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर इज punishable for a period of 3 years or be 50,000 rupees fine. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या डॉक्टरांनी कोलकाता बायल दोतोराची अन्याय जाल्ल्यान निशेध केलो. दोतोरांनी हाताचेर काळो पट्टो बांदून OPDन वयच्या पयलीं 2 मिनटां सायलंट रावले. उपरांत सरकारी दोतोर आशिल्ल्यान नियम पाळचे पडटा. आमकां संपात वांटेकार जावपाक मेळना. देखून आमी ह्या अन्यायाक निशेध करपाक वेगळ्या शैलीचो वापर केलो अशें दोतोर आदी हांणी सांगले. To express our solidarity, and this is one way by gathering together, observing a minute silence, and then we go ahead and conduct our regular OPDs.
okay, because we have to follow our conduct rules. And anyone wants to say something in support of this, you can express yourselves, because I feel that what has happened there can happen in anywhere. So security at workplace has to improve. We have to have increased security and mechanisms where we as healthcare workers, it's not only doctors, it's also the nurses and other healthcare workers are taken care of, because we are sometimes working in a very hostile environment and we work under a lot of stress. So we have to have mechanisms in place where these things can lessen our stress. Okay, anybody wants to say something and say a few words? Medical superintendent couldn't be here today, but he also conveys his regard for this, and he wants to also express solidarity with this movement of ours. Thank you for assembling here today. कोलकाता बायल दोतोराची अन्याय जाल्ल्यान ह्या घडणुकेचो निशेध केलो. बेगोबेग कलकत्ता सरकारान आरोपीचेर खर कारवाय करची अशी मागणी आप पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केली. Done all over India and also as for investigation, बरे भशेन investigation जावचे आनी कल्प्रीट जे आसा तांकां सिवियरेस्ट ऑफ पनिशमेंट दिवचो म्हणून. पूण अशे इन्सिडेंट भारतभर पयलींय जाल्या. म्हाका दिसता मणिपुरान बायलांचेर अशेच एट्रॉसिटीज जाले, रेप जाल्ले, तांकां कपडे काडून भोंवडायले, अश्यो खुबश्यो गजाली गोंयान भारतभरान घडल्यो. पूण खंय तरी दूख दिसता की अशा टायमार ह्यो महिला मोर्चाच्यो बायलो खंय तरी घरान मूग घेवन मोगी कित्याक बशिल्ल्यो, हो एक मोठो प्रश्न आसा. ह्या इन अ सिच्युएशन लायक दीस अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा की अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जे पार्टीज आसा, जे लोक आसा, तांणी एकठांय येवन बायलांचे जे एट्रॉसिटीज चल्ल्या देशभरान त्याचे विरुद्ध आवाज उठोवपाची गरज आसा. आमी लोकांक शिकोवपाची गरज आसा. आमच्या घरान आमच्या भुरग्यांक, आमच्या चले भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आसा. दोतोराक जाला हे दोतोराक आमी सपोर्ट करपाक, हे इन्सिडेंटाक सपोर्ट करपाक आज आमी आमगेले गुड हेल्थ क्लिनीक जे मनाली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ओपन केला. थिंगाय आमगे एक बायल दोतोर आहा, थिंगाय एक नर्स वुमन नर्स आहा. दोगांयकूय आमी आज सपोर्टाक क्लिनीक बंद दवरलो आहा. आनी आज आमी जेन्ना ही मिटींग घेयली, आज आमी गोंयभर एक मेसेज धाडपा आहाय की आमी आतां नेक्स्ट वीकसून आख्खे गोंयभर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगे वुमन विंग जे लिडर्स आहाय त्या वुमन विंगचा लिडरांक मुखार व्हरोन आमी एक वुमन डायलॉग कमेस करतले इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वुमन सेफ्टी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपाच्या फीचेर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान अचकीत 177 रुपयान वाड केल्ल्यान ट्रेकिंग गायड्सांनी विरोध केलो. हो दर बेगींतल्या बेगीन रद्द करचो अशी मागणी ट्रेकिंग गायड्सांनी केली. उपरांत दूधसागर धबधब्याचेर कोणाचीच दादागिरी खपोवन घेवचे नात अशें GTDCचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी सांगलां. गोंयभर फामाद आशिल्लो कुळ्या वाठारांतलो दूधसागर धबधब्याचेर गोंय पर्यटन उदरगत मंडळान ट्रेकिंग करपाच्या फीचेर 177 रुपयान वाड केल्ल्यान ट्रेकिंग गायड्सांनी विरोध केलो. पयलीं एका पर्यटकाचे 327 रुपया आशिल्ले, पूण सद्याच्या दरांत एकल्या पर्यटकाक 200 रुपया. प्रवेश फी 100 रुपया जाल्यार गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाक 177 रुपया आनी गोंय रान उदरगत महामंडळाचे 50 रुपया. वट्ट 527 रुपया जाता. देखून हो दर रद्द करचो अशी मागणी ट्रेकिंग गायड्सांनी केली. जे मेरेन मागणी पुराय जायना ते मेरेन पर्यटकांक ट्रेकिंगेक व्हरचें ना अशें तांचें म्हणणें. इतली वर्सां जाली आमकां केन्ना कांयच त्रास करना, फॉरेस्टान करना, खंयच्या आमदारान करना, कांय करना. हे फावट आमकां GTC चार्जीस लायले 175 रुपीज, 177. GFDC थंय प्रोविजन कांय ना. गॅस्टां समज कितें जाली पडली जाल्यार आमचे गायड जावं गॅस्टां हेल्प करून आमी एकमेक खानार मारून जावं स्टेशनार वचून सायबा सारके पांय पडोवन आमी तेका इंजिनान घालून जावं कितें बुरशें घालून घेवन जालें. प्रोविजन कांय ना जाल्यार तांकां आमकां फक्त 100 रुपया टिकेट जाय फॉरेस्टाची आनी ताजे वयर कांयच नाका. आतां कितें केलें सरकारान सद्या कितें केलें तुमी? सरकारान कितें केलां 100 रुपया फॉरेस्टा टिकेट काडला. GFDC 50 आनी GTC चार्जीस कालच्यान 16 तारखेच्यान GTC चार्जीस कालच्यान केला. कितले तो? 177. पयलो कितलो ना नाहलोच पयलो कांयच ना. GTDC आसा पळय तेंच्यांनी तुमकां कितें फॅसिलिटीज कांयच ना. आमी म्हणटा कितें GTDC जावं GFDC 50 काडटा पळय आनी 177 GTC चार्ज कालच्यान चालू केला काडटा पळय. कितें तर प्रोविजन करपा जाय. दूधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंग फी वाड जाल्ल्याचे GTCDचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर हांचे कडेन उलोवप केले तेन्ना ताणें सांगले ते अशें.
वाढ केल्ल्या शुल्काची फी पर्यटन दितले. ट्रेकिंग गायड्साचो कांयच संबंध ना. ह्या वेवसायाच्या दलालांचे आळबंद घालपा खातीर आनी पर्यटन सुरळीत करपाचो उद्देश. ह्या विशीं कोणाची दादागिरी खपून घेवचें ना. आमी कुळी गांवांत आसा, ज्या जाग्यार दुसगाय पर्यटन स्थळ आसा आनी हे जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळाचेर पावसांत सुद्दां वचपाक ट्रेकिंगा द्वारे वचपाक मेळटा. पूण कितलींशींच वर्सां जालीं लोकल जे भुरगे आसा थंयचे ते ट्रेकिंग करपा खातीर तांकां पर्यटकांक घेवन वयताले. पूण अशें जालां की तांकां आनी कसलीच फी नासलेली, फक्त फॉरेस्टा 100 रुपया दिताले. ते फॉरेस्टाची दर आसा तो दर दिताले. GTDC लागनासली, JFDC लागनासली, कांयच लागनासलें. पूण आतां ह्या वर्साच्यान GTDC लागली, JFDC लागली आनी नाका जालो दर तेंच्यांनी लागू केला म्हणून तेंचे भितर नाराजी पसरल्या. आनी हो जो दर आसा तो GTDCचो 177 रुपया आसा आनी JFDC आसा तो दर 50 रुपया आसा. हे दर आमकां नाका अशें म्हणून ते म्हणटा. आमकां 200 रुपया आनी फक्त मेळटा ते आमी ओके आसा आनी 100 रुपया जे फॉरेस्टाक दिता ते आमी दिता गेटीर. पूण 177 आनी 50 रुपया जो JFDC दर आसा तो आमकां नाका. विनाकारण पर्यटकांक इतलो दर लागू करनाका, तेणी करून पर्यटकाचेर हांगा परिणाम जातलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार जे GTDC मार्फत 177 दर लायता कित्या खातीर लायता अशेंय ते म्हणटा की आमकां कसली सुविधा ना कांय ना जाल्यार हो दर लावन आमकां कितें फायदो आसा अशें ते म्हणटा. पूण हो दर लायता आनी हांगा विनाकारण पर्यटकांक हांगा डिस्टर्ब केल्ले, पर्यटन मोसमाक डिस्टर्ब केल्ले अशें ते म्हणटा. जो पर्यंत हो दर फाटीं घेयना, अनाठायी लायलेलो दर 177 आनी जो JFDCचो 50 रुपया, तो पर्यंत आमी हांगा वॉटरफॉलाक गॅस्ट घेवन वयचे ना अशें ते म्हणटा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. म्हापशें पुलिशेन ड्रग्स तस्करी करपी आंतरराज्य रॅकेटाचो पर्दाफाश केला. ड्रग्स तस्करी प्रकरणात युगांडाच्या 2 नागरिकांक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान सुमार 20 लाखांचे कोकेन जप्त केले. युगांडाचे हे दोग विद्यार्थी शिकपा खातीर पुणे आयिल्ले खंय. पुण्या सावन ते गोंयांत ड्रग्स घेवन येताले. हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत बस स्टँडाचेर सापळो रचून काल रातीच तांकां अटक केल्ल्याचे उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगले. मापसा पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छा केस क्रैक किया है जिसके अंदर इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है. दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वन मिस्टर सेस्तामू एल्विस. ही इज़ 29 years old. He is a resident of Uganda. Presently he was staying in Pune, Maharashtra. And the other person who has been arrested has been identified as one Mr. Umar Lukwago. He is 27 years old. He is also from Ugandan nationality, and he is a resident of. He is presently staying in Pune. इन दोनों के पास से हमें कमर्शियल क्वांटिटी का नारकोटिक सब्सटेंस मिला है. सेस्तामू एल्विस के पास से हमें 103 ग्राम नारकोटिक सब्सटेंस मिला, जो अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से और ड्रग टेस्टिंग किट के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से वी आर सस्पेक्टिंग इट टू बी कोकेन. इसके अलावा जो दूसरा है मिस्टर उमर लुकवागो, इनके पास से हमें 102 ग्राम नारकोटिक ड्रग मिला है विच वी सस्पेक्ट ऑल्सो टू बी कोकेन. इन दोनों ड्रग्स की जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है दैट इज़ वी एस्टिमेट टू बी अराउंड 20 लाख रुपीज़. इसके अंदर जो जिस तरीके से ये केस क्रैक हुआ, ये काफ़ी एक तरीके से हमारे लिए एक अच्छा इसमें सीख रही, क्योंकि काफ़ी समय से हम जो बस स्टैंड्स हैं, रेलवे स्टैंड्स हैं और टैक्सी स्टैंड्स हैं, वहाँ पे हम लोग अपने इंटेलिजेंस अपने सोर्सेज के थ्रू डेवलप कर रहे हैं, ताकि कोई भी सस्पेक्टेड अगर आदमी वहाँ पे आए तो वो हमारे साथ, पुलिस के साथ एडवांस में इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम उनको वहीं पे पकड़ सकें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. NOC नांवाखाला पयशे खावन वयल्यान घराच्या बांदकामाची मोडतोड केल्ल्याच्या आरोपान कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण साळ पंचायतीची पंच वांगडी दिव्या नायक हिचो घोव देविदास नाईक हांणी दिलां. ह्या प्रकरणा फाटल्यान राजकारण आसूं येता. वेळ येतकीच सगळें स्पश्ट जातलें अशें ताचें म्हणणें. घर बांदकामाक NOC दिवपाच्या नांवाखाला साळ पंचायतीचे बायल पंच वांगडीचो घोव देविदास नाईक हाणें आपल्या कडल्यान पयशे लुटल्यात.
पैसे दिवप बंद करतकीच ताणें हेरांच्या मजतीन आपल्या घराच्या बांदकामाची मोडतोड केल्याचो दावो दिप्ती नायक हिणें केल्लो. ह्या प्रकरणात दिप्ती नायक हिणें शुक्रारा सांजे दिवचल पुलिशेंत देविदास नायक आनी हेर 5 जाणां आड कागाळूय दाखल केल्ली. दुसरे वटेन दिप्ती नायकान आपल्याचेर केल्ल्या आरोपात कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण साळ पंचायतीची पंच वांगडी दिव्या नायक हिचो घोव देविदास नायक हांणी दिलें. घर पाडच्या पयलीं सर म्हाका सांगलें की पंचायतीक मातशें कितें भागोवचें पडटलें म्हणून. म्हटलें बरें सर म्हटलें कितें तें म्हाका तुमी सांगा आनी भागोवया म्हटलें. एक दीस असो आमगे तो येयलो आनी तेणी म्हटलें पंचायतीक दिवचें पडटलें. बरें म्हटलें. मागीर म्हाजे कडेन कॅश जे आसलेले घरान पळय 20,000 ते ताका काडले आनी दिले 20,000 पळय तो घेवन गेला. आतां म्हटलें तूं कशें चालू कर ती कितें आसा ती. बरें म्हटलें. तेज्या उपरांत हांवें एप्रिलान घर पाडलें म्हाजें आनी हळू हळू म्हाजें काम चालू करीत गेलें. जशें म्हाजें काम चालू जाता तशें तेजी डिमांड वाडत चल्ला. मागीर म्हाका लागलो 10 दी आनी फुडें कोणाक दिवंक जाय. मागीर आनी एक पेपर ना आनी हें म्हाजे सर सगळे डॉक्युमेंट लिगली आसलेले. फक्त कितें आहा जमीन ती म्हाज्या नांवार नासलेली. हाऊस टॅक्स आसा म्हाज्या नांवार, लायट बील आहा म्हाज्या नांवार, उदकाचें बील म्हाज्या नांवार आसा आनी हांव आतां त्या धाकट्या भुरग्याक घेवन थंय रावतलें 4 वर्सां जालीं. तेन्ना म्हाका कोणी त्रास करूंक नासलेलो सर. जाल्यार ताका तेणी म्हाका डिमांड करीत गेलो. देवदास नायकान म्हाका डिमांड करीत गेलो आनी 10 आनी 20 आनी 30 अशें करता करता लास्ट तेणी म्हाका सांगलें तुका 50 दिवचे पडले. 50 तो 1 लाखार पावलो. 1 लाखार सर पावलो. मी म्हटलं तुका एक पेपर म्हाज्या हातीन पंचायतीन का दिवंक ना. हांव तुका कित्याक पयशे दिवं सगळे म्हणून जालें सर. जाल्यार तो म्हाजें तेजें मातशें बाचाबाच जालें. हांव कितें करता हांव पंचायती कडेन डायरेक्ट वयता आनी थंयसरूच पळयता म्हाजें कितें काम म्हाका NOC बी तेंचें करता आनी रिक्वेस्ट करता आनी मागता आनी म्हाजें काम चालू करता. तूं हितून हें करूं नाका मागीर अशें करना. तेणी म्हाका धमकी दिली की तूं घर कशें बांदता तें पळोवया म्हटलें आनी तूं घरान कशें रावता तें पळोवया म्हटलें. ताका लागून हांव डायरेक्ट पंचायती कडेन गेलें. मॅडमीक मेळ्ळें. मॅडम अशें जालें. त्याच राती पंचायती कडेन वयच्या आदले दिसा राती तेणी तेचे कोण तरी जे जमीन नांवार आसले तेचे नातवांक तेंच्यांनी सांग तेचे कोण तरी ते फ्रेंड तेचे फ्रेंड तेंचे नातू आनी हो स्वता येवन त्या दिसा म्हाजो घोव घरान नासलेलो. तो गेल्लो फ्रेंडा कडेन. हांव म्हाजे 1.5 वर्साचें चेडूं आसा ते रावताले आनी रातोरात हेंच्यांनी कितल्यांक 9:30 सुमार म्हाजें चेडूं न्हिदला आनी हांव लायट बंद केली. बरो हेंच्यांनी घबाघब सगळे म्हाजे ते खांबे पिलर आसलेले सिमेंटाचे पिलर आसलेले भितून ते तोडफोड तेंच्यांनी केली. तोडफोड करना बरो सोमतें हांव गेलें. म्हाज्या घोवाक फोन मारलो. सोमतें हांव घोवाक घेतलें तेच्या फ्रेंडाक 2-3 घेतलें आनी हांव गेलें पुलिशनार गेलें. सांगलें पुलिशनार अशें सर जालां म्हटलें. सर म्हणली तांकां आपय मारली. सोमतें इमिडिएटली सरान तांकां आपयली. 13 तारखेक सर आमकां तेणी 11 सुमार सकाळी आपयलें आनी सर टोटली एप्लिकेशन बरयलें आनी गेलें. तांकां आपयलें. ते म्हणूंक लागले सरान तेन्ना एक्शन घेतली तेंच्यावर आपण समती एक्शन घेता मारलो. पण ते तेन्ना सराच्या फुड्यान म्हाका सॉरी मागलें. हे पांया पडलें मारलें हाचे फुडें आपूण तुज्या वाटेक वचना. तूं घर कितें बांद मागीर कितें जाता आमी उलोवया म्हणूंक लागले. मी म्हटलें बरें म्हटलें. तेजे पण हांव घरा येयलें. म्हाजें हळू काम चालू केलें. चालू करना बरोबर परत तेंच्यांनी परत तेंची थंय येवन दादागिरी करूंक लागली. आज मोबाईलमध्ये मीडियामध्ये मी जो एक व्हिडिओ व्हायरल जाताना बघितला आहे की एक बाई माझ्यावर आरोप करते की मी तिचं घर मोडलं आहे, पैसे मागितले म्हणून आणि तिला त्रास देतो आहे. पण यात काही तथ्य नाही. तिचा उपयोग ते माझ्या राजकीय जे माझे शत्रू आहेत ते तिचा उपयोग माझ्या विरुद्ध करून घेतात. मी वेळ आली की सदर पुरावे जे काय आहे ते मी उघड करेन. मी सर्वांना सांगू इच्छितो की माझा या प्रकरणाशी तिचं घर मोडतोड झालं काय झालं याचा माझा काहीच संबंध नाही. कारण तो प्लॉट जो भूखंड आहे तो माझा नाही, मी त्याचा मालक नाही. त्यामुळे तिला त्रास देण्याचा माझा काही प्रश्नच येत नाही. मजगती साळ पंचायती वतीन शेनवारा देविदास नायक आणि अनिकेत नायक हांच्या आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या. पंचायतीच्या नांवान पैसे घेवपाच्या प्रकरणाची कारवाय करची अशी मागणी पंचायतीन पुलिशे कडेन केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बोंडबाग बेतोडेच्या रुबिना मंजील हे इमारतीच्या पहिल्या माळ्यार बेरेस्तारा राती 1 ते फांतोडेर 4 वरां मजगतीं चोरी जाल्ल्याचे शुक्रारा उक्ताडार आयले. अज्ञातांनी रोख रक्कम आनी भांगराच्यो वस्ती सयत सुमार 80,000 ते 1 लाखा मेरेनचो माल वच फारायलो. उपरांत फोंडा पुलिशेन कागाळ दाखल केली. फुडलो तपास सुरू आसा. आमी बोंडबाग बेतोडे हांगा आसा. ज्या जाग्यार राती रुबिना मंजील हे रुबिना रायकराचें घर हेंच्या घरांक राती चोरी जाली आनी ताका 2-3 फ्लोर आसल्या कारणान ती
सकली फ्लोराची सगळी राती न्हिदलेली आनी वयर फ्लोराची लॉक करून रावल्ली जाल्यार ते थोडेच्यान फाटल्या वटेच्यान एक चोर भितर सरलो आनी तेंची घरांतली ज्यो चावी रुमाच्यो लायल्ल्यो आसता हांगा लॉकेटां लायल्लीं आसले वण्टी कडेन तेन्ना ते चावी घेवन तेणी आपले तेंचे बेडरूम सगळे ओपन केले आलमारी सगळ्यो ओपन केल्यो आनी रोख रक्कम कितें 20,000 आशिल्ली म्हणटा ते मंगळसूत्र आपले काकण एक चेन अशें करून तेणी 3 लाखाचो अवैध लॉपास केला अशें कोर्टान सांगता CCTV कॅमेरान फक्त राती 3 ते 4 1 ते 4 हेजे दरम्यान एक मनीस हाती रॉड घेवन थंय भोंवतालो अशी CCTV दिसला अशें म्हणून तेंच्यान सांगलेलें आसा सकाळी हांगा चोरी जाल्या कारणान तक्रार 11:00 तक्रार दाखल केली आनी हांगा फॉरेन्सीक टीम येवन गेली फिंगरप्रिंट सगळ्याची हांगा घेतलेले आसा खंय कितें सगळें करून गेल्ले आसा आनी हांगा जे कितें आसा फुडलो मुखारलो तपास तो फोंडेचो पुलीस करता गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. आवाज गोंयचो हांगा सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीम.